नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता। कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनात देफेदा विशीं कंपनी बरोबर जाल्ल्या उलोवपाची हायकोर्टान PWD कडच्यान मागली माहिती। टास्क फोर्साचो रिपोर्ट विजिलन्साक। पीडितांक कसलोच त्रास जावंक जायना। पुलीस वकील आनी संबंधितां मदीं ताळमेळ जाय। गुन्यांवकार सुटूंक फावना मुख्यमंत्र्याचो पुलिसांक सल्लो। उडाळ मुलाखती नाशिल्ल्योच MRFाचो खुलासो। गोंयकारांक प्राधान्य लेबर खात्याची नजर मुख्यमंत्र्याची जाप। RG म्हणटा एक्शन सोडून मुख्यमंत्री कंपनीक राखता। बिट्स कॅम्पसाच्या गेटीर पुलीस गस्त। फूड डिलिव्हरी करतल्यांचे ड्रग्स सप्लाया विशीं दुबाव। कॅम्पसांत 600 मायज कॅमेरे। NSUI मागता चौकशेक SIT। रूफ सोलर पावराचेर घाल्ली ऑनलायन ऍप्लिकेशन रजिस्ट्रेशन। कॉस्ट ऑफ मीटर इन्स्टॉलेशन टेस्टिंग फी JERCन वडयली काडून खात्यान केल्ली विनवणी। मडगांव पुलिसांची 2 जाग्यार रेड। 5 लाखांचे सिगरेट जप्त। दोगांक अटक। आमदार क्रूज म्हणटा ताणें SPच्या कानार घाल्लें। कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनाच्या कामांतल्या देफेदा विशीं संबंधित कंपनी बरोबर जाल्ल्या उलोवपाची सविस्तर माहिती हायकोर्टान PWDच्या कडच्यान मागल्या। एफिडेविट फायल करूंक सप्तकाचो प्राझ। कामाच्या दर्ज्याचो अभ्यास करूंक नेमिल्ल्या टास्क फोर्सान विजिलन्साक रिपोर्ट दिला। रिपोर्टा विशीं खंय अभ्यास चल्ला ते प्रमाण एक्शन। कला अकादमीच्या दुरुस्ती संदर्भात जशें वीज कामां वॉटरप्रूफिंग आनी हेर बांदकामां विशीं गोंय सरकारान 3 फावट कंत्राटदाराचे कंपनी कडेन संपर्क साधला म्हूण हायकोर्टाची ऑर्थ सुचयता। हायकोर्टान आतां PWDच्या आफिडाफीट फायल करपाक 1 सप्तकाची मुजत दिल्या। ह्या सप्तका भितर हायकोर्टान PWDच्या कंत्राटदाराचे कंपनी कडेन सादिल्ल्या संपर्का विशीं विस्तारान स्पश्टीकरण दिवपाक सुचयलां। टेंडर फ्लोट करिनासतना कंत्राटदारान कला अकादमीच्या रिपेरिंगचें काम हातान घेतिल्लें। ह्या कामाचो नियाळ घेवपाक हायकोर्टान गोंय सरकाराक टास्क फोर्स कमिटी नेमपाक लायिल्ली। टास्क फोर्स कमिटीन आपलो रिपोर्ट विजिलन्साक धाडला। रिपोर्टाचो सध्या अभ्यास चल्ला। टेंडर बायपास करतल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर खर कारवाय जातली म्हूण हायकोर्टाची माहिती। ह्या संदर्भात हायकोर्टान 29 सप्टेंबराक परत सुनावणी थरयल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। पीडितांक कसलोच त्रास जावंक जायना। पुलीस वकील आनी संबंधितां मदीं ताळमेळ जाय। कितल्याशाच केशींनी पुलीस वकिलांचेर घालतात आनी आदोगाद पुलिसांचेर घालतात। गुन्यांवकार सुटूंक जायना हाची खबरदारी जाय। पुलीस वकील आनी फॉरेन्सीक अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवपी कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयला। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे 3 नवे कायदे लागू जाल्यात। ह्या नव्या कायद्या विशीं पुलीस वकील आनी फॉरेन्सीक अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवपी कार्यावळ जाली। 3 खात्यांचे मेळून 65 अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिलें। प्रशिक्षण कार्यावळीच्या समारोप सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयलो। जे न्यू 3 भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा आणि भारतीय अधिनियम हे 3 लॉज जे कोलोनियल रुलापासून 150 वर्सांपासून आमी कॅरी फॉरवर्ड केल्ले ते चेंजीस करता आसतना हातूंतल्यान क्रिमिनल खंय सुटपाक जायना आनी विक्टिमाक कशाच पद्दतीचो त्रास जावपाक जायना। ताच्या खातीर बाय यूज ऑफ द इनोवेशन, बाय यूज ऑफ द टॅक्नोलॉजी, बाय यूज ऑफ एविडन्सीस हातूंतल्यान आमी सगळे जाण म्हणजे प्रोसिक्युटर्स आसतले किंवा पुलीस फोर्स आसतले किंवा सायंटिफीक लॅब एंड बाकीचे सगळे आसतले हे कोऑर्डिनेशन आसप गरजेचें आसा।
सो मेनी फॉल्ट्स फ्रॉम म्हणजे प्रोसिक्युशन पुलिसाचेर घालता, एक एकदां पुलीस प्रोसिक्युटराचेर घालता. ताच्या खातीर वन प्लॅटफॉर्माचेर ट्रेनींग जावप गरजेची आशिल्ली. ती जाल्या उपरांत खंयसरूच म्हाका दिसता क्रिमिनल्स हातूंतल्यान सुटचो ना. हाची सगळे जाण आमी काळजी घेतले. MRFन गोंयचे नोकर भरतेचेर खुलासो केलो. कुडाळ मुलाखती खंय नाशिल्ल्योच. 250 अप्रेंटीस ट्रेनी पोस्ट. गोंयकारांक प्राधान्य दिवचें म्हूण कंपनीक सांगलां. लेबर खातें नजर दवरून आसा म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. RGP म्हणटा एक्शन घेवपाचें सोडून मुख्यमंत्री कंपनीक राखता. कंपनीन नोकर भरतेची जायरात गोंयांत कित्याक केली ना? RGचो प्रस्न. MRF कंपनीन स्पश्टीकरण दिलां. तांचे कुडाळांत मुलाखतीच नाशिल्ले 250 एप्रेंटीस ट्रेनी पोस्ट गोंयकारांक प्राधान्य दिवचें म्हूण कंपनीक सांगलां. लेबर डिपार्टमेंट मॉनिटर करता मुख्यमंत्री उलयलो. आनी ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिलें की थंयसर इंटरव्यू जावचो नाशिल्लो, हांगा इंटरव्यू घेता म्हणून. आमचो सातत्यान म्हणणें आसा सगळ्या कंपनींनी गोंयांत इंटरव्यू घेवचो आनी गोंयच्या भुरग्यांक घेवचे. हाचेर गव्हर्मेंटान स्ट्रेस केला. लेबर डिपार्टमेंट मॉनिटर करता. RGPचो मनोज म्हणटा तांचेर कारवाई करची सोडून मुख्यमंत्री खंय कंपनीक प्रोटेक्ट करता. CM प्रमोद सावंतान आन्सर दिले की ही कंपनीन सांगला की कंपनीन क्लॅरिफाय केला की तेंचो इंटरव्यूज नासले आनी तेंचे इंटरव्यूज आसा ते फार्मागुडी तेंच्यान दवरला म्हणून. जेन्ना थंयचो महाराष्ट्राचो MNSाचो लोकल लिडर तो दाखयता आपणाक मेल येयला म्हणून कंपनीच्यान, ती मेल तो आउट करता, तो मिडियाचेर मेल ती सगळ्याक पब्लीश जाता आनी हितून क्लियर कट बरयल्लें आसा की MRF हो ड्रायव्ह कुडाळाक आपले कोण ते कन्सल्टन्सी आसा तेंच्या थ्रू ते एटेंड करपाचे आसले म्हणून आनी तो ड्रायव्ह जावपाचो आसलो. जाल्यार CM सांगता की कंपनीन सांगला की नासली ड्रायव्ह म्हणून CM मानता की ते ड्रायव्ह नासले म्हणून. हेचो मिनींग इतलोच की CM प्रमोद सावंत ह्या कंपनीक प्रोटेक्ट करता. जेन्ना तांकां थंय पेनल्टी पडपाक जाय आसली, तांकां वॉर्निंग पडपाक जाय आसली, तांकां शिटकावणी दिवपाक जाय आसली, तांकां फायन घालपाक जाय आसली, पूण तें जावचें सोडून हांगा CM ह्या कंपनीक प्रोटेक्ट करता आनी सांगता की तेंच्यांनी ड्रायव्ह गोंयांत दवरला म्हणून. आतां तो ड्रायव्ह गोंयांत दवरला तेची वायट पब्लिसिटी कित्याक जावंक ती 12 तारीख फार्मागुडी जर दवरता जाल्यार तेजी एडवर्टिजमेंट पेपरांचेर कित्याक येवंक ना, तेजे फेसबुकाचेर पोस्ट कित्याक येवंक ना, तेजेर WhatsAppचेर पोस्टर्स कित्याक येवंक ना, कंपनी कडल्यान ऑफिशियल कांयच कित्याक येवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बिट्स पिलांनीत 5 विद्यार्थ्यांच्या मरणा उपरांत सेक्युरिटी टायट. गेटीर पुलीस दवरला. फूड डिलिव्हरी बॉय हॉस्टेलांत ड्रग्स, सिगरेट वा हेर नाका जाल्ल्यो गजाली सप्लाय करतात म्हूण दुबाव. आतां गेटीर पार्सल तपासतात. कॅम्पसांत खंय सर्वेलन्साक 600 मायज कॅमेरा लायल्यात. कॅम्पसांत 22 हॉस्टेलांनी 4,500 मायज भुरगे रावतात. सद्याक आमी एक लेटस्ट अपडेट अशी घेवन आयिल्ले आसा की खंय तरी पुलिसान आपलो एक तपास जेन्ना हे ड्रग्स हातूंत सांपडले हाजे पयलीं 5 भुरगे मेल्ले आसा. पूण हो जो लास्ट केस आसा तातूंत इज द ओनली बॉडी वेर ड्रग्स हॅव बीन फाउंड आनी हाका लागून पुलिसांनी एक सिरियसली इन्वेस्टिगेशन चालू केल्लें आसा. एक तपास आपलो एस्केलेट केल्लो आसा आनी जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की पुलिसांनी खंय व्हडले जे टॉप ऑफिसर आशिल्ले DIG वर्षा शर्मा, मागीर SP साउथ टिकम सिंग वर्मा, मागीर मोर्मुगांव DYSP गुरदास कदम, वेर्ना PI आनंद शिरोडकर हे सगळ्यांनी खंय एक डेलिगेशन घेवन ते बिट्स प्लॅनिंग गेले आनी खंय तरी तांचे अख्खे लेआउट जो आसा म्हणजे बिट्स प्लॅनिंग खंय एंट्री आसा, खंय एक्झीट आसा, कितले ताका एक्सेस आसा हे सगळे सोदून घेवपाचो एक प्रयत्न केलो. सद्याक खंय वेर्ना पुलिसान आपले मनीस गेटीर दवरिल्ले आसा आनी जी पार्सलां येता म्हणजे आतां सद्याक जे आमकां पळोवंक येता की खंय तरी पुलिसांक एक दुबाव मारता की आतां आमी एक नोटीस केल्लें आसा की भुरगीं जेन्ना हॉस्टेलांत आसता जायते फावट ते भायले गांवांतल्यान येता आनी तांकां जेन्ना खावपाक भूक लागता. आतां सद्याक आमचे कडेन ऑनलायन स्विगी आसा, झोमॅटो आसा, इंस्टामार्ट आसा, ब्लिंकिट आसा आनी खंय तरी जेन्ना हे सगळे ऑनलायन ॲप्स अवेलेबल जाता भुरगीं खंय भायल्यान खाण मागयता आनी खाण मागयता अशें कोण येता सुत्रांच्यान बिट्साच्या की जे डिलिव्हरी बॉय आसता ते खंय केन्ना केन्ना तांकां सिगरेटीची पॅकेटां घेवन येता आनी अशें कोण आयलें की हालींच जेन्ना पुलीस थोडे पार्सलां चॅक करताले तेन्ना तांकां खंय सिगरेटीचें पॅकेट मेळ्ळें आनी इमिजिएटली पुलिसान खंय ते भुरग्याक धरलो आनी ते भुरग्याच्या मॅनेजराक व्हरून कन्फर्म केलें आनी जी कंपनी आसा त्या कंपनीक तांच्यांनी स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिलें की भुरग्यांक भितर जरी कितें ऑर्डर केलें जाल्यार तांकां फक्त तोच सामान घेवप, भायले खंयचे सिगरेट्यो जावं कशें ताका सप्लाय जावंक जायना अशी एक वॉर्निंग दिल्ली आसा. सद्याक जे आमकां कळून येता की वेर्ना पुलिसान 2 दीस जाले आपलो मनीस थंय लायिल्लो आसा गेटीचेर आनी प्रत्येक सामान जें येता खंय तरी चॅक जाता. दुरुपयोग करून
हेच डेलिव्हरी ऑर्डर करून ऑनलायन जेन्ना ऑर्डर करता आनी ते डेलिव्हरी मनशाचे बरोबर ताजी फ्रेंडशीप जेन्ना जाता तेन्ना जे एक सामान ऑर्डर करता करता डेलिव्हरीच्या भुरग्याक सांगप की आपले एक पॅकेट एकना घेवन येवप अशें बी जावं येता म्हूण तांच्यांनी खंय वेळा पुलिसान सद्याक आपलो मनीस दवरिल्लो आसा. दुसरें जेन्ना आमी खबर काडपाक गेले तेन्ना आमकां अशें कळून आयलें की सद्याक खंय जेन्ना बिट्स पिलांनी फर्स्ट डेथ जाली डिसेंबरान तेन्ना आमकां कळून येता की बिट्स पिलांनी एक नवो स्टेप घेतलो आनी खंय तरी CCTV कॅमेरा लावपाचें तांच्यांनी येवजिले. सद्याक जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की बिट्स पिलांनी भितर हॉस्टेलां खंय 4,500 भुरगीं आसात आनी खंय तरी 22 हॉस्टेलां आसा आनी एक हॉस्टेलाचेर खंय 3 फ्लोर आसा आनी ताका खंय 4 कॉर्नर आसा. सद्याक खंय बिट्स पिलांनी 600 CCTV कॅमेरा घाल्ले आसा हॉस्टेलां भितर. वास्कोच्या प्रोडक्ट मिडिया खातीर विक्रम नायक. बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत विद्यार्थ्याच्या मरणाच्या चौकशेक SIT नेमची NSUआयन DGPक बरयलां. शिक्षणीक संस्थांनी ड्रग्स पावल्यात, घर खात्याचें खंय लक्ष ना, पयले केशीची अजून चवकशी चल्ल्या. NSUआय ड्रग्सां आडय खासा SIT मागता. बिर्ला बिट्स पिलांनीत वर्सभरांत 5 भुरगे वेगवेगळ्या कारणांनी सोंपल्यात. Today, NSUI Goa wrote a memorandum to DGP. We have just submitted a memorandum demanding urgent demand for serious cognizance and thorough investigation by forming an SIT into tragic death of Bits Pilani student, an alarming pattern of 5 students death, and narcotic involvement and alarming rate of drugs reaching campuses. Ata from beaches to villages, from villages to cities, from cities to campuses pavlola drugs. So drugs has reached all the campuses. So why? अशें ना की पुलिसाक खबर ना. पुलिसांक सगळी म्हायती आसता, सगळी इन्फॉर्मेशन आसता. इंटेलिजन्स आमच्या स्टेटीची इतली पाड ना की तांकां खबरूच ना की ड्रग्स आसा काय ना गोंयांत म्हणून. सो कांय दीस पयलीं पेंजीम पुलीस स्टेशनार पोलाक भायर एक हें आसलो, मेन्यू आसलो ड्रग्साचो आनी डिलिव्हरी, होम डिलिव्हरी मेन्यू आसलो. सो आमकां दुबाव आहा आनी आमी एलिगेशन करता की दीस ड्रग्स कॅम्पसांनी बाय कॅम्पस ड्रग्स डिलिव्हरी पावयता स्टुडंट्सां कडेन थ्रू फूड डिलिव्हरी एप्स. कळ्ळें न्हू, ते चालूता आनी स्टेटमेंटान सुद्दां दिला CMान की आपूण कारवाई करतलो म्हणून. सो मुद्दो म्हटल्यार फर्स्ट डेथ बिट्स पिलांनीन जाल्ले इन द इयर 2024 इन द मंथ फेब्रुवारी. काल आमचे LOP युरी आलेमांव सरान सांगला की एक डेथ अनरिपोर्टेड आहा म्हणून, सावकूच ना म्हणून डिपार्टमेंटान. सो तेन्नाचे रिप्लाय जे रिसेंट कन्क्लुडेड असेंब्ली जाला ते रिप्लायन डिपार्टमेंट म्हणटा की केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. So case is under investigation since 2024. Now we are in 2025 September. So जवळ 1.5 वर्ष झाले अजून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे. So this shows की police department has completely failed to do a investigation and to reach to the root cause. Without SIT we won't reach to root cause आणि drugs सोपचो ना. CMान थोडे महिन्या पयलीं SIT फॉर्म केली फॉर लँड ग्रॅब टू इन्व्हेस्टिगेट लँड ग्रॅब. तशीच एक SIT फॉर्म जावंक जाय टू इन्व्हेस्टिगेट ड्रग्स, how the drugs are reaching to campuses. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी, माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी, म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर, सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड.
PM सूर्य घर मुफ्त बिजली स्किमी वरवीं रूफ सोलाराचेर घाल्ली ऑनलायन अप्लिकेशन, रजिस्ट्रेशन, कॉस्ट ऑफ मीटर इन्स्टॉलेशन, टेस्टिंग फी JERCन माफ केल्या. थाकाय दिवची म्हूण लायटीच्या खात्यान JERCक विनवणी केल्ली, ताचेर JERCची कळवणी. ही स्कीम आमची प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची स्कीम. ह्या स्किमीच्या प्रमाणे अप टू 3 किलोवॅट 78,000 रुपीज आमच्या कंज्युमराक मेळटा. सो तेजो स्लॉट आसा. फॉर द फर्स्ट किलोवॅट 30,000, सेकंड किलोवॅट इट इज 60,000, and from 3 kilowatt up to 10 kilowatt, or you can go beyond also, you will get 78,000. So Government of India च्या आदारान हे 78,000 up to 3 kilowatt and beyond. Even if you do it 4 kilowatt or 5 kilowatt or 10 kilowatt, you will get 78,000. Now apart from this scheme, गोवा गव्हर्मेंटाचो एक स्कीम आसा, तितूंकूय आमकां सबसिडी मेळटा. तितूंक फर्स्ट किलोवॅटाक 20,000 मेळटा, second kilowatt 40, and then 62,500, and from 3 kilowatt till 10 kilowatt, every kilowatt 22,500. So this is a very good scheme where all the people, all the consumers can install solar and get a benefit of this scheme. JERC in Honorable Commission जे आसा त्यांनी सुओ मोटो पेटिशन उद्देशी आमकां आपयलें आनी दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जे मेंबर्स आसा तांकां आपयलें. बिफोर दॅट आमी एक लेटर केल्लें ऑनरेबल JERCक की ह्यो चार्जीस ज्यो आसा, लायक ऑनलायन एप्लिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन जी चार्ज आसा ती वेव ऑफ करची. अपार्ट फ्रॉम दॅट मिटर इन्स्टॉलेशनाक जे टेस्टिंगाक चार्ज आसता ती वेव ऑफ करची. आनी अनादर कंडिशन वी हॅड पूट इज जी PPA आसा अप टू 10 किलोवॅट तोय वेव ऑफ करचो. सो त्या कमिशना प्रमाणे 3 चार्जीस तेमी वेव ऑफ केल्यो. फर्स्ट इज एप्लिकेशन फी आनी रजिस्ट्रेशन फी वेवर. दुसरो कॉस्ट ऑफ मीटर इन्स्टॉल बाय द डिपार्टमेंट. तिसरो डायरेक्शन चार्जीस फॉर इन्स्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमिशनिंग ऑफ मिटरिंग इक्विपमेंट ऑर अ मीटर. तितूंक आमकां एक चार्ज आशिल्लो सिंगल फेजाक 50 रुपीज आनी 3 फेजाक 150 रुपीज. त्योय वेव ऑफ केल्यो. सो ह्यो 3 सोंपेपणां केली. आनी चवथो जो आमी घातिल्लो जी PPA सायन करची पडटा बिटवीन द कंज्युमर एंड द युटिलिटी, तोय वेव ऑफ करचो म्हूण घातिल्लो आमी, पूण तो एग्री जावं ना कित्याक दुसरेय मेंबर आशिल्ले ऑफ अदर स्टेट्स ऑल्सो. सो दीस वर द 3 वेर ऑनरेबल कमिशन हॅज गिवन अ वेवर. पळय निकती आयिल्ली खबर. BCCIच्या उमेदवाराच्या लिस्टात रोहन गावस देसायाचे नाव आयला. या नॉमिनेशना खातीर विपुल फट्टे आणि रोहन गावस देसाय ह्या दोगांची नांवां मुखार आशिल्लीं. GCAचे जाल्ल्या बसकेंत विपुल फट्टेक 2 जाल्यार रोहनाक 5 जाणांचे समर्थन आशिल्लें. मात अध्यक्ष विपुल फट्टे आणि सचिव शांबा देसायान रोहन गावस देसायाच्या BCCIचे वेंचणुके खातीर धाडपाच्या थारावाचेर सय मारून आशिल्ल्यान थाराव पारगळिल्लो. मात जॉयंट सेक्रेटरीन मागीर समर्थनार्थ आशिल्ल्या 5 जाणांचे सय घेवन हो थाराव BCCI कडेन धाडलो. रोहन देसायाचे नाव आता BCCIच्या उमेदवारांच्या लिस्टात दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांव पोलिसांनी 2 सुवातां रेडी मारून सुमार 5 लाखांचे सिगरेट जप्त केल्यात. दोगांक उखल्ल्यात. वेळीचो आमदार क्रुजानय ते विशीं खंय दक्षिणेचो SP टिकम सिंगाच्या कानार घाल्लें. 2019 सिगरेटींचेर बंदी घाल्ली तरी गोंयांत सिगरेटींचो बेकायदेशीर सेल चल्ला. पंडित जितेंद्र अभिषेकी महोत्सवाची पणजे सुरवात. शेनवारा आयतारा कला अकादमीत हो शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायनाचो उत्सव. अनुचित जितेंद्र अभिषेकी स्मृती पुरस्कार गोंयचो पूत गायक डॉक्टर प्रवीण गांवकाराक फावो. आयतारा पुरस्कार भेटयतले. 19वा पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव दिनांक 13 व 14 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी 9 ते रात्री 9 या वेळेत कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर थिएटरमध्ये आयोजित केला जात आहे. याचं आयोजन कला अकादमी गोवा, संस्कृती संचालनालय गोवा, तरंगिणी प्रतिष्ठान यांच्या वतीने केलं जात आहे. याला 7 PNG एक्सक्लुझिव्ह आणि टुरिझम गोवा यांची मिळालेली आहे.
जवळजवळ 16 प्रतिथयश कलाकार, ज्यात गायक, वादक, नृत्य हे तिन्ही प्रकार येतात असे कलाकार याच्यामध्ये आपली सेवा प्रस्तुत करणार आहेत. यात गोमांतकीय कलाकार आहेत, यात राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे कलाकार आहेत. गोव्याच्या गोमांतकीय प्रेक्षकांसाठी आणि ऐकणाऱ्यांसाठी, गाणं ऐकणाऱ्यांसाठी खुला आहे, विनामूल्य प्रवेश आहे. तरी आपण सर्वांनी यावं आणि याचा लाभ घ्यावा ही नम्र विनंती. डेप्युटी कलेक्टर मामलेदाराक FDAन सांगिल्ल्या दुकानाक सील मारूंक कलेक्टरान परवानगी दिवंक जाय. बेठीच फायन मारून उपकरना. कलेक्टरान एक्शन घेवंक जाय, तेन्नाच बाकीच्या रेस्टॉरंटवाल्यांक नितळसाणीची शिस्त लागतली. FDAचे रेडीचेर आमदार मायकल उलयला. हालीं कळंगूट बागा सारकेल्या सुवातांनी FDAच्यो धाडी चालूच. कितल्याशाच दुकानांक फायन जाल्यार कितलीशीच दुकानां FDAन बंद केल्या. हाचेर कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयलो. हिंगाचो तर पळयत आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयता की तेंची किचनां पळयत जाल्यार 4 दीस कोण तरी बरो मनीस जेवचो ना. दे विल नॉट इवन ईट फूड. सो हे प्रॉब्लेम जाल्ले. सो हांव तांकां मागता की तेणी एक्शन घेवचें म्हणून, की आमी खंयसरूच फोन मारचे ना कोणाकूच की हे जो तर अनहेल्दी आहा तेंचे किचन ते जो तर बंद करता ते. आनी डेप्युटी कलेक्टर इज कलेक्टर शूड स्टँड अ स्ट्रॉंग मेसेज टू डेप्युटी कलेक्टर म्हापसा एंड मामलेदार दॅट दे शूड सील. FDA हूंय लेटर बरयता तांकां सील मारपाची गरज आहा. अंटील अनलेस यू डोंट सील दीस प्लेसीस मेसेज वील नॉट गो. खाली रेड मारली म्हणून जायना. सो FDA ऑल्सो शूड हॅव टीथ म्हणजे कितें सीलिंग दॅट प्लेस. ते एक दीस रेड मारता आनी चल्ले. ते कितें घालतले, फायन घालतले, हें सारकें कर म्हणटले ते तितून सोंपना ते 10-15 दीस रेस्टॉरंट बंद उरले थ्रू द हेल्प ऑफ कलेक्टर जाल्यार हें सारकें जातलें. फुडले सगळे जे रेस्टॉरंटवाले आहा ते आपले रेस्टॉरंट सारके करतले जाल्यार कोण करचा ना सारकें. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे. पळय निकती आयिल्ली खबर. रस्त्यावयल्या सुरयाक मारतना आडयलो म्हूण एका पुलीस कॉन्स्टेबलान श्रेयस हर्डीकराचेर हल्लो केलो. ताच्या मानेर खंय दाणो मारलो. तुका तो चावला ना मरे, तुका तो चावना न्ही जाल्यार नमस्कार. आयज आमी आसात ते फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आनी आयज हांगासर अशी एक केस आमकां आयकूंक येयली की श्रेयस हर्डीकर हो रावपी अंत्रुजनगर कॉलनीन 10 तारखेक हाजेर एक कॉन्स्टेबल आहा तेणें एसॉल्ट केल्लो आसा. आनी एसॉल्ट म्हणल्यार तेजेर हातीन तेज्या दाणो आशिल्लो तो काडून तेज्या मानेर मारलेलो आसा आनी तो 10 तारखेच्यान हांगासर एडमीट आसा. कारण मारपाचें शिल्लक कारण तो खंय तरी भटकी कुत्र्यांक खंय तरी तो पुलीस मारूंक वयतालो. ह्या भुरग्यान ताका सांगलें की तांकां मारूं नाका जाल्यार त्याच कारणा वयल्यान तेंच्या मदीं वाद जालो आनी तेणें हातीन आशिल्लो दाणो त्या पुलिसान काडून त्या श्रेयस हर्डीकर हेज्या मानेर मारलो. म्हाजेर एक ब्रुटल असॉल्ट जाल्लो आसा आनी तो माड्डोळा पुलीस स्टेशनार एक कॉन्स्टेबल म्हणून आसा. भायर हें करतालो, भोंवतालो आनी हांव तेन्ना वॉकिंग करत थंय पावल्लो आमच्या रेजिडेंट कडेन. हांव जेवन वॉकिंग करतालो तेन्ना तेणेन एक दाणो घेतिल्लो आनी तो भोंवता तो पयलें जाल्यार थंय स्ट्रे डॉग आसता तांकां मारपाक लागलो. जेन्ना ताका हांवें विचारलें की बाबा तांकां तूं कित्याक मारता, हें मारता तें मारता, तेन्ना तो म्हाज्या फुडून आंगार येयलो. तेन्ना एक कुत्रो तेज्या गाडयेच्यान भायर येयलो आनी ताका तो मारपाक लागलो म्हणून हांवें तेन्ना व्हिडिओ काडलो आनी तो आतां लिपपाक लागलो तेवटेन करून. व्हिडिओ काडटा तेणें काडलो आनी तो दाणो आशिल्लो तो डायरेक्ट म्हाज्या मानेर मारला. ह्या क्रायमात जो म्हाजो चेडो मरत जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसता आशिल्लो. त्या दिसा म्हाजो चेडो स्वता ड्रायव्हिंग करून पुलीस स्टेशनान गेलो, पण हेनी पुलिसांना फोन केल्लो, कोणूच येवपा रेडी ना, पण कोणी कंप्लेंट घेवना. अक्षरशः तळमळटलो चेडो म्हाजो थंय. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा.
पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामकें उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.